बेताळबाटी सनसेट दर्यावेळेर 20 वर्सांचे चलयेचेर जाल्ल्या सामुहीक बलात्काराचो साश्टीत वता थंय निशेध चल्ला। बेताळबाटी पंचायतीन 7:30 उपरांत लोकांक आनी ट्युरिस्टांक पंचायत वाठारांतल्या दर्यावेळार वचपाक बंदी घालपाचें थारायलां। दर्यावेळेर लायटी, गेट तशेंच बाकीच्यो गरजेच्यो गजाली जाग्यार घालपाचो थाराव पंचायतीन घेतला। And we, on behalf of all the people of Betalbati, strongly protest and condemn the shameful and barbaric act of the uncivilized three goons or outsiders at Sunset Beach and here Rambara Beach. या दोनों बिचारचे 7 ते 7:30 उपरांत कोणीच विजिटर्सांक वचपाचें न्हय अशें आमी बोर्ड घालपाचें चिंतलां। नेक्स्ट गेट इरेक्शन ऑफ गेट्स जे अप्रोचिंग रोड्स आहात थिंगा आमी रोड एंड जाता थिंगा आमी गेट घालपाक रेजोल्यूशन घेतलेलें आसा। आमदार बाबाशानूय बसकेक आशिल्लो। कोणी मागणी आनी हांव एसपी लागीं उलयलां ही सारकी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, ताचेर चार्जशीट सारकें लावपाक जाय आनी हेका थिंगांय डेथ सेंटेन्स पळोवंक जाय। बाणावलेचो आमदार चर्चिलाक ताच्या मतदारसंघात आनीक पोलीस फोर्स जाय। 10 हेड कॉन्स्टेबल आणि 20 पोलीस कॉन्स्टेबल कित्याक जाय आतां प्रॉब्लेम। पयर पडे बेताळबाटी पड कोच गोळा आनी रेप पड जाल्यार तेजेरी सरकारानूय एक स्टेप घेवपाक जाय। जे पड रेप कोता जावं भुरग्यांचेर हेजेर तेजेर ताका डेथ सेंटेन्स दिवपाक जाय। त्याच टायमाचेर हेंग कितें करपाक जाय। बायलांच्या एकवटान पीडित चलेक तेको दिवंक लोहिया मैदानार सभा घेतली। आमी तांचे बरोबर आसा। आमची गोंयची ब्रेव हार्ट ती आनी ही ब्रेव हार्ट तिका हात दिवपाक आमचो सगळो लोक जमला तो आनी तांचे बरोबर वावर करता ते लोक तयार आसतले सदांच। इतलेंच सांगपाक की ताणें भिवचें न्ही, ती स्ट्रॉंग, ती ब्रेव, फियरलेस आनी ती एकटी ना आनी तिचे बरोबर आमी आसा। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आनी सावियो डायस। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।